नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मुख्यमंत्री नासतना थारायल्ली मंत्रिमंडळाची बसका शेळयली. आता दर 15शीक खंय बीजेपी विधिमंडळ बसका. आमदारांक हुस्को मायनिंग सरकारी वॅकन्सीचो बुधवारच्या कॅबिनेटाची तयारी. गोंयच्या मायनिंग पीपल्स फोरमाचे शिष्टमंडळ उद्देग मंत्री सुरेश प्रभूक मेळूक पावले दिल्ली. मायन्स मंत्रालयाच्या मंत्री अधिकाऱ्यांकय मेळपाचे यत्न. अध्यादेशाच्या वारें सध्या थंड. अस्नोडा दिवचल स्टेट हायवे रुंदीकरणाचे कोफुसांव. 400 घरांचेर बुलडोजराचो प्लान. खासदार आमदार काचाबोल मेळ्ळे पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक. कोर्टाक वचपाची तयारी. अयोध्या राम मंदिराची केस धुकल्ली. 2019चे जानेरांत केस सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या खंडपीठाकडेन. लोकसभा वेंचणुके मेरेन निकालाची शक्यताय उणेच. आता अध्यादेशाचे राजकारण. शिरोडकाराक जागो करूंक ईडीसीचो चेअरमॅन सिद्धार्थाचो राजीनामो. राजीनाम्याचेर पार्टीत 2 तोणां. सिद्धार्थ म्हणटा पार्टीन देवंक सांगला. विनय म्हणटा पार्टीन न्ही, मुख्यमंत्र्यान. FSSAI फॉर्मेलिनाचे लिमिट थाराय मेरेन 1 किल नुस्त्या फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम परमिसिबल मानचे. हायकोर्टाचो निर्देश. आता गोंयच्या सगळ्या चेक नाक्यांचेर नुस्त्याच्या गाडयांचे चेकिंग. आनी फुटबॉलांत FC गोवाचे अहमद जाहू, कोरो आनी बेडिया सारख्या प्लेयरांक लागपी कोणूच ना म्हणटा आदलो इंडिया स्ट्रायकर फ्रांसीस. मुख्यमंत्री नासतना दर बुधवारा जावपाची आशिल्ली मंत्रिमंडळाची रिव्ह्यू बसका पयले बसके उपरांतच शेळयल्ली. आता खंय बीजेपीचे विधिमंडळ दर 15शीक मेळटलें. मंत्री आमदारांक हुस्को मायनिंग आनी व्हॅकन्सीचो. बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय ताच्या फ्लॅटार कॅबिनेट आपयल्या. मायकल आनी प्रमोद सावंताकय आपोवणे. कॅबिनेटाची तयारी सोमारा BLPंत जाली. काँग्रेस म्हणटा कॅबिनेटाक पर्रीकार वांटेकार जाता ताचो तरी व्हिडिओ पुरावो दिवचो. बीजेपीन आपले आमदार मंत्री आणि कोर ग्रुपाची जॉईंट मिटींग हांगासर आपयल्या. मिटींगेक चडशे आमदार मंत्री पावल्ले आसा. मुख्यमंत्री नासतना दर बुधवारा जावपा आशिल्ली मंत्रिमंडळाची रिव्ह्यू बसका पयलेच बसके उपरांत शेळयली. बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय ताच्या फ्लॅटार कॅबिनेट आपयल्या. CM is meeting the cabinet. Is he meeting the MLAs also? I am being also told to accompany. I and the speaker also will go. I am going only for one cause, that the jobs should come out immediately. मायकल आणि प्रमोद सावंताकूय खंय कॅबिनेटाक आपयल्यात. कितें आमी एवरी मिटींग आमी थारायल्लें आसा. लास्ट वीक बसले तेन्ना BJP लेजिस्लेटिव्ह पार्टी विथ BJP पार्टी कितें आतां दे हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज देर. सो एवरी वीक एवरी 15 days आमी बसपाचें केल्लें आसा. सो लास्ट टायम आमी डिस्कस केल्लें. आतां फुडली आमची मिटींग 12 तारखेक आसतली. सो इट इज ऑलरेडी डिसायडेड. सो वी आर कंटिन्युअसली हॅविंग दीस मिटींग्स. विशय ना पार्टी मेळोवंक शकता. पार्टीचे विशय जे आसा पार्टी सांगता, पार्टी करता, काम सांगता, हें सांगता ते विशय नॉर्मल. अरे आतां हांव फाल्यां BJP भितर हॅप्पी ना. हांव रिजायन जावन वयतलो न्ही. सो ते काँग्रेसी भितर हॅप्पी ना म्हण ते रिजायन जावन येता. अरे कोणाक कोण फोर्स करूं शकता. ते कितें दूध पिता भुरगीं आसा ना न्ही. सो ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो गोश्टी आसा त्यो गोश्टी तशेंच चालू उरतल्यो. अरे तूं समजूना हांव कितें सांगता तें. स्टेबल आसा गव्हर्मेंट वील बी ऑलवेज स्टेबल अंडर द लिडरशीप ऑफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. दिता मरे हांव दिता मरे. म्हाजे काडपाचो प्रश्न ना. म्हाका जाल्यार फाल्यां सांगल्यार हांव रिजायन दिता मरे. कितें प्रॉब्लेम. जे दीस म्हाजी गोंयची मंत्री पदाची पद काडटा ते दीस हांव आमदाराची पद दवरतलो आनी लोकां खातीर कितें काम करपाक हेजे पयलीं करतलो आनी फुडें करतलो. खणींचेर उपाय काडपाक म्हूण खंय BJPचो अध्यक्ष अमित शाह, मंत्रीगट आनी प्रधानमंत्री मोदीची विनय तेंडुलकरान अपॉइंटमेंट मागल्या. तिगूय खासदार, सभापती, उपसभापती आनी 3 मंत्री खंय दिल्ली वतले. गोंयचें मायनिंग चालू करपा खातीर जाय पडल्यार आमी गोंयच्यान आमचे 4 मंत्री हे दिल्ली वतले आनी
प्रधानमंत्री आसूं बाकीचे ग्रूप ऑफ मिनिस्टरां मेळपाचो हें करतले. आमकां पूर्ण खात्री आसा की मायनींग गोंयचें चालू जातलें. चारय मिनिस्टर आमचे भारतीय जनता पक्षाचे 4 मिनिस्टर निलेश काब्राल, मिलिंद नायक, मॉविन गुदिनो आनी विश्वेश राणे स्पीकर आनी डेप्युटी स्पीकर आनी तिगूय खासदार. मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय बसकेत वांटेकार जाता म्हणपाची काँग्रेसीक अजूनय खात्री दिसना. काँग्रेस पर्रीकाराच्या कॅबिनेट बसकेचोय व्हिडिओ पुरावो मागता. ताणी जी दवरली कॅबिनेट मिटींग 30 तारखेक, ताच्या एक तर पयलीं काँग्रेसच्या आमदारांक आनी फुडाऱ्यांक त्या मिटिंगेचें दृश्य दिसचें. कोण रावला मंत्रिमंडळात एंट्री मेळटा काय म्हूण, कोणाक एक्झिटाचो हुस्को, कोणाचो मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर दोळो, सगळेच सध्या हुमकळ्ळा. बुधवारचे बसकेत कितें तरी निकाल लागता म्हूण दरेकल्याक आशा. BJP आमदार मंत्री आणि कोर ग्रुपाचे मिटिंगेक मायनींग आणि जॉब्सांचो प्रश्न आयलो. मायनिंगा खातीर ते परत अमित शाह आणि मोदीक परत एकदां दिल्ली वचून मेळपाक सोदता आनी ते फॉलोअप करपाक सोदता. आनी जॉबांचो विशय 31 तारखेर जावपी कॅबिनेटाचे बसकेत डिस्कस जावपाक शकता. स्टुडंटा खातीर चेतन गवसांगडा, लोक शिलकार. गोंयचो मायनिंगाचो प्रस्न शिष्टमंडळाचेरूच हुमकळ्ळा. एका वटेन गोंयचे BJPचे मंत्री आमदार दिल्ली मंत्रीगट अमित शहा आनी प्रधानमंत्री मोदीक मेळपाचो प्लान करतात. जाल्यार मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभूक मेळूंक म्हूण सोमारा दिल्ली पावले. मायन्स मंत्रालयाचे मंत्री अधिकाऱ्यांकय गांठपाचे यत्न. ही शिष्टमंडळाची दिल्ली दुसरी खेप. अध्यादेशाचें वारें सध्या थंड. अस्नोडा दिवचल स्टेट हायवे रुंदीकरणाक केल्ले भूंय संपादनात 400 घरां वतात. उत्तर गोंयचो खासदार धरून दिवचलचे आजी माजी आमदार PWD मंत्र्या मेरेन पावले. श्रीपाद म्हणटा भूंय संपादन जावचें ना. नरेश सावळ म्हणटा थोडे दिसांची थाकाय मेळ्ळ्या. लोक कोर्टांत वतले. सुदीन म्हणटा जमीन मालकांक चेक दिवपाची कार्यावळ 2 दीस फुडें धुकल्ल्या. तिगांची 3 तोंडां. अस्नोडा पूल ते दिवचले शांतादुर्गा सर्कला मेरेन 4 लेन स्टेट हायवेचो सरकाराचो प्लान. भूसंपादन 2011 सुरू जाल्ले. रस्त्याक 400 घरां वतात. 30 ते 31 तारखेर जमनीच्या भरपायेचे चेक व्हरूंक आपयल्ल्यान लोक काचाबूल जाल्यात. आदल्या आमदाराक घेवन लोक सुदिनासरी पावले. तांकां मेळूंक पाटणेकार खासदार श्रीपाद नायकाक घेवन पावलो. सुदिनान परिस्थिती पळोवन चेक वांटपाची कार्यावळ 2 दीस फुडें धुकल्ल्या. 2011 हें एक्विजिशन चालू जालें. 2014 कंप्लीट जालें आनी ताजो एवॉर्ड आतां आयला. एक्विजिशन एवॉर्ड आयिल्ले कारणान गव्हर्मेंट तातूंत कांय करूं शकना एट दीस स्टेज. पूण तांकां आमी एश्युरन्स दिला की आमी फाल्यांचें जें इन्स्पेक्शन आसा, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आशिल्ल्या कारणान फाल्यांचे जे मिटिंग्स आसा, पयशे डिस्ट्रिब्युशन आसा, ते 2 दीस पोस्टपोन करचे. नरेश सावळ म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारान फटयले. आतां कोर्टान गेल्या शिवाय पर्याय ना. आणि ही सगळ्यात मोठी चूक त्या वेळचो केंद्रीय मंत्री डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारान तांकां उतर दिल्लें की तूं हो 25 मिटर जावचो ना, 15 मिटर जातलो म्हणून. आनी 15 मिटर जाल्यार कांय औषधां तेंची घरां सेफ जाता. उतर दिल्यानी ताणें कांयच केलें ना. न्ही म्हणून ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान एक उपाय काडला. त्या प्रमाणे ते स्टे घेवपाचो ते प्रयत्न करतले. वास्तवीक त्या जागेचो व्हॅल्यू तांकां कमीत कमी 10,000 ते 12,000 आसा, जो डबल किंवा ट्रिबल नवे सरकाराच्या नव्या कायद्या प्रमाणे 20 ते 30,000 मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे प्रिवेलिंग मार्केट व्हॅल्यू जो आसा त्या प्रमाणे 30,000 तरी तांकां मेळपाक जाय म्हणून ते सगळे कोर्टान वयतले. आनी तो पर्यंत आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तो पर्यंत तुमी हो प्रोसेस तो स्टॉप दवरचो. श्रीपाद नायक म्हणटा जमीन संपादन सध्या जावचें ना. प्रक्रिया रद्द करपाचे यत्न जातले. माननीय देवळीकरांनी उत्तर दिलं की ते सध्या आमी बंद करतात. कारण तो रोड वाडणी करपाची गरजच ना. कारण ताज्या वयले वटेच्यान त्या रोडाच्या वयले वटेन एक नॅशनल हायवेचो एक रोड ऑलरेडी एक्वायर जाता आणि त्यामुळे हो रोड घरा म्हणून वायडनिंग करपाची गरज ना. हे मंत्र्यांनी मान्य केल्लें आसा. त्यामुळे सध्या ते प्रोसेस जो आसा तो स्टॉप केल्लो आसा आणि कशें तातूंतल्यान कशें वाट काडून तो बंद हें करपाचो, वायडनिंग हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करपाचो, वायडनिंग करपाचें ड्रॉप करपाचें हाजेर विचार नंतर जातलो. प्लानान आशिल्लो बायपास हायवे जाल्यार हो रस्तो वाडोवपाची गरजूच ना म्हूण पाटणेकर सांगता. श्रीपाद नायक म्हणटा हे एक्विजिशनाचो प्रोसिजर आनी फुडें वचपाचो ना. जर नरेश सावळ म्हणटा टायम वाडोवन दिला
पण कितलो तो खबर ना. पण सुदीन ढवळीकरान मात कन्फर्म सांगलां की चेक वाटपाचे जे 2 दीस 30 आनी 31 तारीख ठरयल्ले ते फक्त 2 दिसांनी फुडें येयला. ह्या 400 लोकांच्या घरांचेर टांगती तलवार मात तशी आहा. आतां लोकांनी कोर्टात वचपाची तयारी केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. अयोध्या राम मंदिर जमीन मालकीची केस फुडें धुकल्ली. केस 2019च्या जानेरांत सुप्रीम कोर्टांत येतली. सुप्रीम कोर्टान याचिका नेमान सुनावणेक खासा खंडपीठा कडेन दिवपाचें सोमारा थारायलें. जानेराच्या पयल्या सप्तकांत नवें खंडपीठ नेमूं येता. उपरांत केशीची तारीख थारतली. लक्षणां पळयल्यार लोकसभा वेंचणुके मेरेन राम मंदिर निकालाची शक्यताय उणेच. आतां सरकारान अध्यादेश काडचो म्हणून नवो वाद सुरू. Who has to decide it, and he has said that we will give further direction in January for fixation of date. No requirement of any Muslim or Hindu judge being in some bench. It is all judges are equal. They are not judged because of any religion. They have to decide. They have to take oath to defend the constitution. The VHP reiterates its request to the Union government to now enact a law to clear the way for the construction of a grand temple of Shri Ram at Ayodhya. This may be done in the coming winter session of Parliament. The VHP shall intensify its campaign to achieve this object. Parliament also has an authority. Court is not above Parliament. This mistake should be removed from the minds of the people. We have the right to alter laws. The Supreme Court can consider whether this is a violation of the Constitution or not. Nothing more than that. Why don't they bring it? Let them do it. What is every time they are threatening we'll bring an ordinance? Do it now. Mohan Bhagwat says something in when he was giving gyan to all people in Vigyan Bhavan. Every Tom, Dick and Harry of BJP, RSS, BHP, BJP says, oh, do it. You are in power. Let us see. I challenge them. Do it. Bataiye, karke bataiye. Let's see. Give a commercial break.